दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाढत असा। या घातक अपघाता खातीर जायत्या जाणांक आपलो जीव वगडायचो पडटा। नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा रेडिओ। आज सकाळी नेसले 30 कुसगाव लागसार अर्टिगा आणि बोलेरो मध्ये एक भीषण अपघात घडलो। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण ह्या अपघातात अर्टिगा कर्नाटका वटेन वताली आणि बोलेरो फोंडे वटेन। अपघातात 7 जण जखमी जाला, त्या भायर 2 जण गंभीर जखमी जाल्यात। या अपघाता खातीर थंयच्यान प्रवास करपी लोकांक सुमार 1 वर येरादारीची कोयडी सोंसची पडली। रस्तो रुंद नाशिल्ल्यान आणि राष्ट्रीय महामार्ग आशिल्ल्यान ह्या सुवातेर घडपी हो तिसरो अपघात, अशें थळाव्याचे म्हणणे आसा। कन्सर्न ऑथॉरिटीन वाडट्या अपघाताची वळेरी पळोवन हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा। तर हांगासर चालू आमचो एक्सिडेंट जायत आसा। फाटल्या ह्या 20 दिसांनी हो तिसरो एक्सिडेंट। हेजे पयलीं दोन एक्सिडेंट एक्सपायर जाल्ले। हो तिसरो एक्सिडेंट ते इंजर्ड जाला, दोन्ही पांय मोडलेले आसा। आनी दुसरे गाडयेन दिवस तितून तकली फुटलेली आसा। अशें तरेन दोगांचे जबरदस्त एक्सिडेंट। आनी मोस्टली हांगासर एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार हो सिंगल रूट आसल्या कारणान आनी स्ट्रेट हायवे आसल्या कारणान हांगासर जे आवटसायड गाडयो आसता तांकां हांगासर गाडी खबर नासल्या कारणान हांगासर एक्सिडेंट जाता। आनी हांगासर थोडो पार्ट आसा पळय तो वन वे जाल्लो आसा आनी थोडो अजून वन वे जावपाचो उरला। आनी ह्याच वन वे जावपाचो उरल्या एक्सिडेंट आसा हांगासर एक्सिडेंट दोन जाल्लो आसा। तर सरकारा कडेन म्हाका जाता ते बेगीन हो जो थोडो पार्ट उरला हो जो वायडनींग करपाचो तो जाता ती बेगीन वायडनींग करून घेवचो। डिवायडर जाय रस्त्या मदीं हांगासर दोनी सायडीच्यान घरां आसा। मोस्टली हांगासरले खूब लोकल आसल्या कारणान हांगासरल्या लोकांची स्कुला वचपाची भुरग्यांचे हांगासर त्रास जाता। रोड क्रॉस करता आसतना तांकां त्रास जाता। हांगासर भुरग्यांचो डिवायडर हेची गरज आसा। पंचायती कितें घेतला पंचायती ह्या विशयाचेर काय